सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमिसाचें बलिदान भेटयलां. आना सेवेरिना काब्राल हिच्या आत्म्याक दुसऱ्या वर्साचो उगडास करता. विवन इस्तेबेरो हाच्या आत्म्याक ह्या आमच्या भावा भयणाक सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंतपण आमी मागुया. तशें हाच्या दिसाक जल्माचो आमी उगडास करता आनी मागता स्काई माविला फेर्नांडीस, क्लिफ्टन ओलिवेरा, ग्लोरिया डिकोस्टा आपल्याचो 75th बर्थडे समरुमता. हाच्या दिसाक वेडिंग एनिवर्सरी मनयता झेवियर आनी प्रभा जॉन. हे आमच्या भावा भयणां पासत मागुया तांकां बरी भलायकी आनी देवाची उपोट बेळसांवां. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सव्या आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी बरें करून जिवंक आनी ह्या बऱ्यांतल्यान आमची वाड जावन हें बरेंपण आमकां एक दीस स्वर्गार वेता तेन्ना आमकां फावो जावंक असले कृपेन आमी वाडूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागुया. आनी आमच्या जिवितान आमी जायते पावटी राग निगास, बोगसणें ना दिवप, मागणें ना करप असली भावना घेवन आमी जियेल्यांत म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सर पडिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडांत विचारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हण प्रार्थना मागता. सर परिदा देव आमची काकळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somiaka kutko, somiaka kutko, Kristaka kutko, Kristaka kutko, somiaka kutko, somiaka kutko. प्रार्थुया. आय पवित्र सभा बागेवन क्लारा हाचें स्मरण करता. ताचे मजतीन देवा लागीं कितें मागूंक सोदता तें माग. सर्गीच्या बापा, आमा गरिबांची 2 ग्रेसकाय तूं. बागेवन क्लाराचें काळीज दुर्बळांच्या मोगान तुवें भरलें. ह्या संवसारांत कुशे मनान गरीब जावं जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा दी. आनी मना उपरांत तुका रूप भोगूंक तुजे ओगोणीत 2 ग्रेसकायेन दादोशी जावंक
कोणवाळायेन आमकां फावो कर. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबी जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. दुसरे स्मृतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोआबाच्या मैदान आयलो मोइजेस नेबो दोंगरार जेरिकोच्या सामकार आसलो. इस्काचे तोपशेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका आख्खो देस दाखयलो. गिलियाद ते दान पर्यान आख्खे नाफ्ताली ओस्तोमच्या दोर्या पर्यान एफ्रायमाचो आनी मोनासाचो गांव आनी जुदाची सगलो गांव निगेब आनी जोआर पर्यान काजूर मैदान आयली बोरलोल्या जेरोकी शाराचे फोलक्याचे मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका सांगले, हो देस अब्रामाक इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपूत घेतलोलो. अशें म्हणून हांव तो तुजे सोस्तीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी तो देस हांव तुका पळोवंक दितलो, पूण तूं थंय पावचोच नाय. तुवें मोआबाच्या गांवांत सर्वेस्पराच्या निर्णया प्रमाणे सर्वेस्परचो सेवक मोइजेस मेलो. मोआबाच्या गांवांत बेतेल पियर हाच्या सामकार आसलोल्या फाल्कान ताका पुरलो, पूण आयज पर्यान ताची समाधी कोणाकूच मेलूंक ना. मोइजेस मेलो तेन्ना ताका 120 वर्सां आसलीं. ताचे दोळ्यांची नदर उणी जावंक नासली आनी ताचें बोल देंवूंक नासलें. इस्रायलाचो पूत धुवो मोइजेसाक मोआबाच्या मैदानार 3 दीस रोडल्यो. मागीर मोइजेसा खातीर दूख करपाचे दीस सोंपले. नुनाचो पूत जोसुआ जाणवायच्या आत्म्यान बोल्लोलो, कित्याक मोइजेसान ताचेर आपलो हात दवरलोलो. सर्वेस्परान मोइजेसाक दिल्लो तो हुकूम पाळून इस्रायलाच्या पुता धुवांनी ताचें उतर आयकल्लें. तातूंतान इस्रायलान मोइजेसा असलो प्रवादी आनीक दिसती पडूंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन तोंडान तोंडी उलयतालो. ताचे उद्देशीक इजिप्त देसान फाराव आनी ताच्या सगल्या सेवकान उजीर आनी देसा मुखार सर्वेस्परान खुणां आनी अजापां केल्लीं. ते बाबतीन आनी तशेंच आख्ख्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार पदवेदार बावल्यान आनी व्हड बें दाखोवन मोइजेसान कर्तुत्वां केल्लीं ते बाबतीन ताचे असल्यात दुसरो कोण ना जालो. देवाचें उतर हे देवाचें उडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. परतून म्हणया, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. तरी तुमी वेल्या सोमेस मनशानो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायनां घोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितलीं विचित्रां तुजीं कर्तुबां. जबाब, देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. येयात आनी देवाची कर्तुबां पळयात. मनशा मदें घडलेलीं विजमितां
आमकां तोटाक करतात तसलीं. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्यान ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. जबाब: देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. देवाची भक्ती कोत्तेल्यानो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब: देवान म्हज्या आत्म्यांक जीव दिला, ताचें नांव व्हड जावं. उद्गार. बाप आसलो जेजूस सवें कुरसार, आपले वेंगेन परतून घेवंक संवसार. मनशान आपले वेंगीन हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमची आदीन केल्यान. सर्वेस्व तुमची सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें, तुजो भाव तुजे कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे ताचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वो तेगां गोवायांचेर उतरार सगळें रुजू जावंक जाय देखून तुजे बरोबर आनीक एकल्याक वो दोगां घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कळय. सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो ऑन बाबाटी वो 2 वसूदार म्हूण समज. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, संवसारांत तुमी बांदशा तितलेंय देवूय स्वर्गार बांदून दवरतलो आनी संवसारांत तुमी सोडशा तितलेंय देवूय स्वर्गार सोडून दितलो. आनीक एक हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरलीं 2 जाणां संवसारांत कसली वस्त मागून एका मनाची जातीत जाल्यार स्वर्गार आसा तो म्हजो बाप ती तुमकां दितलो. कित्याक 2 वो 3 जाणां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्लीं आसतीत थंय तांचे मदें हांव आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आयचें देवाचें उतर अदी करून शुभ वर्तमान आमच्या दोळां मुखार 3 वस्तू दवरता. पयले सुवातेर फर्टनल करेक्शन. बरे भाशेन एकामेकाच्यो चुकी सांगप. आनी बरे भाशेन तूं एकामेकाच्यो चुकी सांगता तेन्ना तो भाव वो भयण आयकता जाल्यार त्या भावाक वो भयणीक तुवें जिखून घेतलो. दुसरे सुवातेर बिल्डींग वर्च्यूज. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना बरें तें बांदूंक आमकां हुस्कायता. कित्याक जेन्ना आमी बरें बांदता तें वयर स्वर्गार बांदलोलें जातलें. आनी तिसरे सुवातेर मागणें, प्रेयर, कम्युनिटी प्रेयर. 2 वो 3 एकठांय जावन मागता तेन्ना तें देव आमकां दितलो म्हूण भासायता. मोगाच्यानो, आमचें लक्ष
दुसऱ्या वस्तूचेर आमी घालुया. बिल्डींग, मोस्ट ऑफ बिल्डींग वर्च्यूज आमी ह्या संवसारांत जियेता आसतना बरें करूंक, बरें बांदूंक. कित्याक आमी जें ह्या संवसारांत बांदता तें आमकां वयर स्वर्गार फावो जातलें, वयर स्वर्गार बांदलोलें जातलें. आमी सगळीं संबंदांची मनशां. We like to connect with one another. We like to relate with one another. We want to live in relationship. आनी देखून एक दादलो बायल संबंद बांदूंक सोदतात आनी संबंद चडसो एक घर बांदूंक सोदतात, एक कुटुंब. आनी जेन्ना असलें मनांत आसता तेन्ना परफेक्ट फॅमिली आमच्या दोळ्या मुखार आसता, अ परफेक्ट रिलेशन अशें म्हणूंक जाता. आनी सगल्यांचें सोपन की आमी आमचे संबंद बरे बांदपाचे. सादी मनशां कशें आमी जियेता तेन्ना पासून आमचे संबंद एकामेका सोबीं बरें आसचे, रिलेशनशीप बरी आसची, हें आमकां आमच्या मनांत घोळटा आनी अशेंच करून जिवंक सोदता हांव. मोगळ भाव भयणीनो, आमी समाजांत पळयता अशें जायना. मदीं करून कुटुंबाचेर लक्ष घातलें जाल्यार कितलें थंयसर वयर सकलां आसता, कितलें मिजाशीपण, कितलो राग, कितलो निगास. आनी अशें जरी आमी जेयलीं जाल्यार हें आमी स्वर्गार घेवन वेतलें काय? देवाक असलें देव थंयसर बांदतलो काय? देव म्हणटा तूं संवसारांत सोडटा तें स्वर्गार सोडलेलें जातलें, आनी तूं ह्या संवसारांत बांदता तें स्वर्गार बांदलेलें, वयर बांदलेलें जातलें. म्हणटूच आमचे संबंद, आमचे रिलेशनशीप, आमचें मानप बरें जावंक जाय. एकामेका सोबीं मोगान, मोयपासान, बोगसण्यान, समजिकायेन आमी चलूंक जाय. एकामेकाक धीर गोठाय आमी जावंक जाय. तेन्ना हें आमी वयर घेवन वेतले, असले वर्च्यूज आमी स्वर्गार घेवन वेतले. आयज पवित्र सभा बायगोन क्लार हाचें समरण करता, उगडास करता. आनी बायगोन क्लार आपल्याच्या जिवितान असलेंच घेवन जियेली. तिचे 2 वस्तू ताच्या आपल्या जिवितांत तिणें केली. पयली सुवातेर आपल्याचो संबंद देवा सोबें तिणें घोट केलो. क्लियर म्हणजे शायनींग ब्रायट लायट. आनी आपल्याच्या जिवितान अशेंच तिणें दाखयलें, आपल्याचो संबंद बरो केलो. सगळें संवसारी मन तिणें सोडलें आनी देवाक ती एकटवली. आपल्याच्यो शाश्वत आंगवण्यो देवाक केल्यो की आपूण आख्खें जिवीत ताका भेटयतली, देवाक भेटयतली. आनी कोल्ड डीप रिलेशनशीप, इंटिमेट रिलेशनशीप देवा कडेन तिणें दवरलें. आख्खें जिवीत भर तिणें देवा लागीं असलो संबंद बांदून जियेली. सांगतात की क्लार व्हडल्या घराण्यांत जल्मल्लें आनी तांकां नाका आसलें ती एक माद्री जावची. पूण तांच्या आयकनासतना ती भायर सरली, कित्याक तिका ही इत्सा आसली एक माद्री जावची. सेंट फ्रांसीस ऑफ असिसी हाची ती पाटलावदार तेचे मुखार ती गेली आनी ह्या बागोवदान तिका एका कॉन्वेंटान दवरली. आनी थंयसर तिणी आपल्याच्यो आंगवण्यो केल्यो देवाक. आनी ह्या बागोवतान सेंट फ्रांसिसान द फ्रांसिस्कन ऑर्डर द क्लॅर्स म्हूण तिका लागून उत्पोत केली. आनी ह्या तिचे ऑर्डरीन क्लाराची आवय, तिची भयण, तिची माशेन हातून आनी दुसरी वस्तू भितर चल्ल्यो. व्हडली संस्था कशी जाली आनी क्लाराक सुपिरियर केली. आवयची ती आवयच्या वयर आसा
भयणीचे वयर आसा, माशेनाचे वयर आसा आनी दुसरे वयर आसा. एक सुपिरियर जल्मात जल्म दिल्ल्या आवय पासून ताची वयर आसा. तरी आसतना हांचे भितर ती जियेत आसतना ती सगळीं तिच्या संबंधाक लागून बरे भाशेन जियेतालीं. दे वूड एन्जॉय द रिलेशनशीप विथ क्लेर. तिचे बरोबर रावन तांकां बरें दिसतालें, कित्याक तिणें बायगेवन क्लारान आपल्याचे संबंद बरें दावरले. बरें आसा तें कोत्ताली आनी बरें आसा ती तांकां दाखोळ कोत्ताली. म्हणटच मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना बायगेवन क्लाराक फुडें घालून आमचे संबंद देवा सवें आमी बरें दवरूंक सोदता. तेच भाशेन भाव भयणां सवें अदीक करून कुटुंबान बरें धरून बरें आसा तें करूंक, समाजानूय बरें करूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. अशें जावं. तुकांच बापा भेटूनच्या वेळार आमी हें गायन गावया. सी 38 पान 40 सी 38 पेज 44. तुकाच बापा सोर मोचे पिता तुका हे दाने. तुकाच बापा सोर मोचे तुझे से कोताशे. मोचे हात के मोचे पाय के स्वीकार कोरा कोशे. तुझो मोयको ओकोट करू शुक्रावो सगळ्यांक मिळून. तुकाच बापा सोड मोचे पिता तुका येताले. तुकाच बापा सोड मोचे तुझे से कोताशे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोद मानून घेवन. बोवा त्या देवा आमच्या बापा, बाग्योंत आंकवारी क्लाराचें जिवीत तुज्या मोगाची वेचित्र पदवी परचोळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो हो वाखाणेचो योन आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी संवसारी वर्णवण्याक पाठ करूंक आनी सर्गीच्या संतोशाच्या अंतरेकांनी भरूंक तुजी चाकरी ध्यानी मोनी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतीपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमची सवें आसूं. आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळें सोताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयल्लें तुज्या भक्तां पासत तुज्या वेचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणान तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्या जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार वलादच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय उत्सर्गीन तुका सय. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन आमी बाबाटाचो घुट पुरगटुया. सोम्या जेसू, तुजें मरण आमी समरुमताव, तुजें पुनर्जिवणपण आमी परगोडटाव, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव. बापा जेच्या मनाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी अजिविताचो उडो आनी सणूची कास कास समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची हांगा वेदी भोंवती एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दोवांची तांच्या कुटुंबाची दया काकलत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये बागेवन जुसे तिच्या पुतीच्या सांगाती बागेवन दोन भुतां आनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमी संवसारान बांदता तें देवूय स्वर्गार बांदता. संवसारान जियेता आसतना आमी बरें करून जिवंक बरें आसा तें बांदून हाडूंक आमकां सगल्यांक आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं. तुजें राय सामकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्या मोक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांतली पातकांतली ताळ्यांतली निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
हो तो जिवो जेजू आमकां सगल्यांक बोगसणें दिता. हो जेजू आमकां मागतल्यांक फावो करता. हो जेजू आमकां बरेपणान बोत्ता. सगल्या विस्वासान ह्या सोम्याक घेता ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमियाच्या वेळार आमी गायन गावुया. एकाच उंड्यान D10 पान 52, D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुचकूट आमी साऱ्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मासो आमी सामे एकूच विवोड सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एका जिवान आमकां भरता प्रिती मोगान काळजा जोडटा. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुचकूट आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मासो आमी सारे एकूच उद्देश आमी बाळचो मोगा उद्देश जेजून दिला. एकूच आज्ञा आमकां केल्या आपल्या मोगान सगळ्यांक बेगून. एकाच उंड्यान आमकां वांटो तोरी कुचकूट आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मासो आमी जाले.
उबी रावया. प्रार्थुया. प्रियच्या बापा, तुवें आयज आमकां जेजूच्या कोश्टा मनाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस सोदीक आमच्या विनाशी कुडीन दिश्टी पडच्याक बागेवन क्लाराचे देखीन जेजूच्या कोश्टा मनांत आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोप दिवंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोव भाग्यवन मारये, तूं आमचो सदांचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरोबासो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. आमकां जोडून दिल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराची माये, आमी तुजो मोग करता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच करतल्या. दुसऱ्यांकूय तुजी ताय ओडून हाडूं सोक्ती भितर सोर आमी करतल्या म्हूण भास दिता. पदवीदार माये, आमकां हे उपकार जोडून दी. प्राणाचेर जोय धरून घोटाय जेजू क्रिस्ताचो सपूर मोग एक पवित्र मोण आनी तुज्या पुत्रा समेत सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितेले माये, आमचे पासत विनोदी कर. जमातीचें प्रार्थन. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजे माये मारीच्या एकाच उतरान गालऱ्याच्या काना नोगरान उदक आसलें तें दाकाच्या सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुजे मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमच्या उपकार मानून घे. आमेन. हे आदाराचे माये, आमी तुका उलो मारता. जिव्यांक सांबाळ, मोरतल्यांक पाव, ताळल्यांक आमकां थाराय. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां गोवाय. दिसपट्ट्या गरजांनी मागणी. हे आदाराचे माये, व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या. आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार आमी लालून मागता. कोस दूख, हुस्के कोती, विघ्नां संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडले कुरीस. ह्या उचोवण्याची आमची दरीन जतन कर. तुज्या पुताच्या मोगश्टांक आमचे मन एकठांय मोगान आनी सस्निकायेन सगळें सुसूंक आमकां आदार. बाबड्याची मागणी. मागुया आमच्या पाप साहेबाक, बिझनस साहेबाक, सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायोदेशी आमकां आयक. समेस मनीस भाव भाव कशे एकसारान आनी धर्मीक एकवटान जिवोशे कोर म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायोदेशी आमकां आयक. सगल्यांनी आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणी प्रमाणे आपलो बेस विसून काडल्यार पुरो म्हूण मागता. हे सोम्या, आमचे मायोदेशी आमकां आयक.
मेल्ल्यांक समेस भावा भयणां भावाट्याच्या आत्म्यांक सासणाचो विसो दी म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. समेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजाड पळोवचो आनी तुज्या मोगाची ऊब बोगुशी कोर म्हूण मागता. हे सोम्या आमचे माया उदेशी आमकां आयक. आतां आमच्याच मनांतले आमच्यो काशा गरजो आमचे आस्काराची मायेताय घालुया. बाबाट्याची मागणी. हे आदाराची माई तूं ग्रेस तशी उदार देवाची सोड देणी तूं आमकां वाडटाय. आम्हा भुरग्यांची तूं राखण कर. क्रिस्तांत हांव तूं आमच्या पातकाचें बोगसणी आनी आमचें तारण जोडूंक आदार दी. एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी बाळां जायत म्हूण. जेजूचो मोग सदांच शेवटाक पर्यंत जिवंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी. हे आदाराची माई. आतां आमी सोम्यार आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या सोक्तीवन शारोणा काल जिवंक आमकां वपून दिवया. नमान मरे कृपेन बदले सरिस्पोट जायसा मदेन सुदोद आनी सुदोदचो पुजेजू. भाग्यत मरी देवाचे माय अमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमचे पासत विनोद कर ए देवाची भाग्योन माये. क्रिस्ताच्यो बासाण्यो आमकां फाव जावच्या. प्रार्थुया. ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारी तुजी मायक आमची आवय करून दिली. सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता. आमकां जे काळजांत थावन तुजे आवयचो आदार सोदतां तुजे सोडणीचो फोळ सासणाच्या सासणाक भोगूं दी. आमेन. पिढी वतांक आशिर्वाद. हे सोम्या कुडी अस्कोतायेन कश्ट जाल्यांक तुजे चाकरांचेर तुजी दयाळ दिस घाल आनी तुवें रोसलेल्या आत्म्यांक ऊब दिवन जीव बरीत कर. अशें कश्टां वरवीं नितळ जावंक बेगीच तुजी दयेन भलायकी जोडच्या. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सांगाताक आसूं तुमकां राखच्या. तो तुमचे सोबे आसूं तुमकां सांबाळच्या. तो तुमचे पाट्यान आसूं तुमची राखण करच्या. तो तुमचे वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्या. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. शेवटाचें गायन गावया. टी 21 पान 213 टी 21 पेज 213. Zogadam ci adarintu, soglia